स्थळां आसा स्वतंत्र दवरलेलीं आसा. कारण मुख्यतः जी आमकां चतुर्थीक आमी मुर्ती पुजपाक जाय ती मुख्यतः मातयेची आसपाक जाय. हो एक संदर्भ आसा आनी ह्या तत्वांनी आमी जर फुडें सरले जाल्यार ह्या गणेशाची जी पुजा आमी चतुर्थीक करता ती साध्य जाता आनी ती सारकी तंत्र शुद्ध अशें म्हणून येता. बाकी अन्य खंयचे मुर्ती जर पुजता आमी आतां संकश्टीक खंयचीय मुर्ती पुजता ती थंयसर चलता. पूण गणेश चतुर्थीक जी आमी मुर्ती पुजता ती मातयेचीच आसपाक जाय असो एक सारा संदेश आसा सगळ्या जनतेक. मातयेचो प्रश्न तुमी काडला सर. सध्या एक माती जी आहा ती अशें सगळ्यां थोड्यांचें म्हणणें आहा की माती मेळपाक मुश्कील आहा. पण एक तुमच्या मते आसा तुमी जे आतां माती हाडटा ती खंयसून हाडटा आनी कितें मातयेचो प्रकार कशें आसता सर ताका? माती आमकां दिवचले जी शेत आसा ह्या शेतांत आमकां माती मेळटाली. जवळ जवळ म्हाका दिसता आतां 150 वर्सां पासून आमी म्हणजे म्हाजें जें वय आतां 50 वर्सां जालीं आमचे वडील जे आसले तेंच्यांनी त्या पासून सुद्दां म्हणजे जवळ जवळ अंदाज हांव म्हणटा तो 150 वर्सां जाली आतां की ही माती दिवचलच्या ह्या शेतांत मेळटा आमकां. आनी ही एबंडंटली म्हणजे जास्त प्रमाणांत थंय गोंयांत म्हणजे चडांत चड हो जो भाग आहा शेतांतलो त्या ही माती थंयसर बऱ्या तरेन मेळटाली आनी आयजूय मेळटा. असो ना की मेळना अशें न्हू. दिवचले भागांत माती अजुनूय मेळटा. आयज आमचें सरकार हेडेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या सरकारान आमच्या मुर्ती कलाकार पारंपारीक मुर्ती कलाकार जे आसा जे आयज मातये पासून मुर्ती तयार करतात तांकां तेंच्या कामान मदत जावची म्हणून खुबशे हेल्प केल्ले आहा. एक म्हणजे आमकां माती मळपाक तुजें म्हटलें पळय माती मळपाक खूब कश्ट लागता हाका. ही माती तयार करतलो न्हू जाल्यार पांयान ती गुड्डोवची पडटा तेन्ना ती चिकट साणटेची येता. पण आयज आमकां जे यंत्र जे दिल्लें आहा हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटान ताका लागून हांव आमचे मित्र आमदार प्रवीण आल्लेकर यांचेय बी आभार मानता की हँडीक्राफ्टाच्या अंतर्गत तेंच्यांनी एक ग्रूप अशें आसता पळय क्लस्टर ऑफ आर्टिजन तांकां एक 5 जाणांक मेळोन एक अशें यंत्र दिल्लें आहा. आतां लोकांक हलकेपणा जाय. आतां ही हलकेपणा म्हणजे कोणाक ताकद यूज करपाचें हें ना म्हणजे संवय ना. आमच्या जाणट्यांनी आमकां खबर आहा ह्या सारक्यो मूर्त्यो 3-4 फुटाच्यो मूर्त्यो दिवचलसून मया घेवन येवपाची ताकद आसताली जाणट्यांक आमच्या माथ्यार. आनी ती आयच्या नवयुवक नव पिढयेक ही संवय ना. ही संवय म्हणलेली आहा आनी इजी हँडलिंग जाय लोकांक. इजी हँडलिंग म्हणून लोक पर्याय कितें पळयता हलक्यो मूर्त्यो वा प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो आयज विकपाक बंदी आसा. ताका सरकारान आनी न्यायालयान बंदी घातलेली आहा. तरी पूण आयज लोक जे बिजनसमॅन आहात वेवसाय करता चतुर्थीच्या वेळार ह्यो मूर्त्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो हाडटा आनी लोकांक फसयता. प्लास्टर ऑफ पॅरिस बंदी आहा म्हणून सांगता कितें ते शाडो मातयेच्यो म्हणून. हे चुकीची गोश्ट सांगतात ते आनी फसोवन धंदो करता. हे फसवणूक बंद करूंक जाय लोकांनी हेंच्यांनी धंदेकारांनी. धार्मीक जे हे आसा भावना आहा न्हू ती लोकांची हे दुखयता. एक जो भावीक आसता न्हू तो आपली मुर्ती मातयेची मरे म्हणून तो विचारता पण ताका मातयेची म्हणून सांगून ताका फसयता.